चिंचिणी दांडेवाडी NH-17चेर घातिल्ले रमलर्स आनी स्पीड ब्रेकर काडून उडयात. ह्या बदल्यात सिग्नलां आनी बायपास उबारात, थळाव्यांनी मागला. हांगाच्यान दीस रात धांवपी ट्रक आनी कंटेनराच्या आवाजाक लागून सगळ्यांची न्हीद खवळ्ळ्या. हार्ट पेशंट, डायबिटीज दुयेंसां आशिल्ल्या ज्येश्ठ नागरिकांक खातीर भौशीक बांदकाम मंत्र्यान गाराणें घातल्यात. चिंचणीचे भर लोकवस्तीत हायवेचेर रमलर्स आनी साबार स्पीड ब्रेकर घातलेत. त्यांचे दुश्परिणाम थळाव्या जाणट्यांक आनी तेच बरोबर प्रेशर, डायबेटीक आनी हार्ट पेशंटांक सोंसचे पडटात. 4च दीस जाले स्पीड ब्रेकर घातल्यार. शेवटाक बेजारिल्ले थळावे रस्त्यार येयले आनी तांणी मिडिया मुखार आपली तिडक आनी अडचण उक्तायली. आयकात तांची उतरां, कळटले कितले त्रास सोंसचे पडटात ते. सगळे रात डॉम 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 जा आवाज जाता आणि आमची जेवण कोणा आणि हांव हेचे हार्टा पेशंट आणि म्हाका एकदम चड त्रास जाता. न्हिदलो कडेन कामय हालता, जेयता वचून बेजोय हालता, बसलो कडेन कलेरोय हालता आणि जेम ना हांव हेचे पेशंट तुवें. सो तुम्ही हे काडचे म्हणून मागतात? काडचें म्हणून मागता मातशें देव खातीर. किती त्रास जाता तुमकां आता ह्या? आणि साडे 3 वरां त्यो सगळे काम सारकी जालें. हेच कसलो आवाज येता तुमकां आता रातीन? आखी रात न्हीद पडना आमकां, न्हीद दिसूय पडना. रातभर चालू? रातभर चालू सगळे आवाज आनी घराय मोठा 2 गिरायक येयलाय घरान. आमकां अशें रातीन हांगे घराको पळय चोर येयले आनी हे म्हळ्यार सगळे डॉम 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 आमगे न्हीद डिस्टर्ब जाता सारकी. सोफा आनी न्हू आयकता आनी ते आमकां काडोलें जाय. इतलो आवाज जालो की आमकां दिसलें अर्थक्वेक जालें म्हूण. अर्थक्वेक जालें म्हूण आमी धांवन भायर सरलीं सगळीं. आवाज कसलो काय म्हूण चोवपाक. त्या आवाजान आमकां आख्खी रात झेम ना. वी आर कंप्लीटली डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकली डिस्टर्ब. And we can't take this song anymore. आता कित करपाची? कसलो आवाज हो? घातल्यार पळय घातल्यार काच आवाज आनी ते घातले म्हूण काय न्हू. स्पीड ब्रेकर till today 70 दिलो आहा. It should be reduced न्हू. The moment रबर्स घायले स्पीड दाखोवपाची कितली ती. स्पीड इज नॉट शोन एनीथिंग. इट इज मेंटेन द सेफ्टी टुडे. कांय जाणांनी बेजारून हे स्पीड ब्रेकरच काडून उडयात अशें मागलें. तशें केलें जाल्यारच आवाजाचे 7:30 सुट्टले अशें तांकां दिसता. जाल्यार स्पीड ब्रेकर काडून प्रश्न सुटावो जावचो ना, तर थंय सिग्नलां घालची, बायपास उबारचो. प्रश्न शासना खातीर सुटू येता. थळाव्यांनी थेट निलेश काब्रालाक गाराणें घातल्यात. आयकात. स्पीड ब्रेकर काडून उडोवचे. आता हे काडून उडयले म्हूण जालें ना, कित्याक हांगा जंक्शन आसा तें तितलें इक्वली इम्पॉर्टंट. ते 5 रोड जंक्शन आनी हांगा एक्सिडेंट खूब जातात. आमचे गांवचेय लोक मेल्ले आसात, भायलेय लोक मेल्ले आसात आनीक हँडिकॅप्डूय जाल्ले आसात. तेन्ना पंचायतीन आनीक आमी गांवच्या लोकांनी सजेशन दिलां. 2 सजेशन दिल्ली कडेन आसा. एक म्हणल्यार तुगेले हांगा सिग्नल घालचे. सिग्नल घाल जाय बऱ्या पडटलें. तितल्यान गाडी थांबतल्यो. हे स्पीड ब्रेकरान गाडी थांबनात. लोकांक क्रॉसूय करपाक जायना. जे इंटेन्शन आशिल्लें पेडेस्ट्रियनाक क्रॉस करपाक तेंय जायना. आनी दुसरी सजेशन म्हणजे बायपास केले जायत आमचे मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. कित्याक ही हेवी ट्रॅफिक आसा ती सगळी तुगेली बायपास रोडान वतली आनी ह्या रोडा वयले ट्रॅफिक कमी जातली आनी ऑटोमॅटिकली हो जो पळय त्रास सद्याक भोगता तो कमी जातलो. म्हजे मागणें PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल साहेबाक की जाता तितले बेगीन हांगा लक्ष घालून आमकां बायपास रोड करून दिवचो. तशेंच PWDची एक्झिक्युटीव इंजिनियराकय मागणें नॅशनल हायवेच्या की हांगा सारकें लक्ष घालून आमची हे जो पळय प्रपोजल आसा बायपासाचो तोय ताणें सारको मांडचो म्हणून PWD मिनिस्टरा कडेन आनीक ते जाता तितले बेगीन करचे. गोवा 365 खातीर चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत.